वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तमी मंगलांतु गुरुवंदनांतु संगीत प्रणाम मंत्र। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। या श्रीला रूप गोस्वामी आणि चैतन्य महाप्रभूला क्लोज एसोसिएशन ಅಂತ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನಿ ಬರೆ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅನ್ನಿ ಬರೆಯಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಿಂಗಡನೆ ತನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಳೆಲರ್ತಾರಿ। चैतन्य महाप्रभूला अवतारू एक हायेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन सर्विस देवान भक्तार रूपार जन्म घेवन कशी जीवन कशी भक्ती कोरेता म्हणून तांगेल जीवन शैलीन तू आमकां सगळे जाणां सांगून दिलेलें आसा। केदान आम्ही कृष्ण भगवंताक संपूर्ण जावन शरणागत जाताची तेदान मात्र आम्ही चैतन्य महाप्रभू टीचिंग्स आमी अर्थून घेवचे साध्य आसा। लास्ट सेशन अंतू हर ग्रेस मथुरा देवी देसी माताजीन बारी लायकोन आमकां हनुमान खाणे सांगलावरी तुम्ही सगळे जण एंजॉय कोन अशा पर इतके लायकोन आमकां चैतन्य महाप्रभूला अवतारा ಬಗ್ಗೆ लीला ಬಗ್ಗೆ विस्तार जावन सांगिल्लें आसा। आमी फर्स्ट टाइम आयकूची हां पळय बारी खुशी जाली आमकां कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ कोणी ಸ್ವಲ್ಪ आयकून गोत आसा चैतन्य महाप्रभू ಬಗ್ಗೆ फर्स्ट टाइम सगळे आयकून सगळ्यांक बारी खुशी जाली माताची। त्यांनी सांगिल्ले विषय सान रीतीन हांव एक रिकॅप करचा प्रयत्न करता। कृष्ण कविराज गोस्वामी बरयिल्ले चैतन्य चरितामृत आणि वृंदावन दास ठाकूर आणि बरयिल्ले चैतन्य भागवत या चैतन्य महाप्रभू सिद्धांत आणि लीला ಬಗ್ಗೆ विस्तार जावन या दोन बुकांतू आसा म्हणून त्यांनी सांगिल्लें आसा। तशीच भागवतांतू 11th कॅन्टो 5 अध्याय 32 श्लोकांतू चैतन्य महाप्रभूला अवतारा ಬಗ್ಗೆ उल्लेख आसा म्हणून त्यांनी सांगिल्लें आसा। कलियुगांतू भगवंतान एक भक्त जावन एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन घेवन गौरवणारी अवतार घेवन प्रेम भक्ती प्रचार करता म्हणून भागवतांतू उल्लेख केलेलो आसा म्हणून त्यांनी सांगिल्लें। आणि चैतन्य महाप्रभूला अवताराचे उद्देश कसं नाही म्हणून आणि विस्तार जाऊन सांगले ते बारीक विषय ऐकून एक बाह्य कारण आशिल्ले आणि एक गुह्य कारण आशिल्ले म्हणून त्यांनी सांगले। बाह्य कारण कसं म्हणारी देवाक स्वतः भक्ताल रूपार येऊन नाम संकीर्तन आणि नाम जप त्यांनी कोरनु कशी एक भक्तान आसका कशी एक भक्ती कोरका म्हणून सांगून दिवका प्रचार कोरका म्हणून त्यांनी जन्म आयलींची म्हणून त्यांनी सांगले। आणि एक त्यांनी कृष्ण लीलांतू तांगेल ಒಟ್ಟು आशिल्ले तांगेले सेव केलेले प्रीती केलेले तांगे प्रीती केलेले तांगेल भक्ती केलेले सगळे जण उपास त्यांनी चैतन्य अवतारांतू उपास त्यांनी पूर्ण जन्म घेऊन येतात कृष्णा लोटू तांगेल लोटू ते फील करता ते एक अनुभव घेवका तांगेल ते प्रीती म्हणून त्यांनी जन्म आयलीची ते बाह्य कारण म्हणून त्यांनी सांगले। आणि गुह्य कारण कसं म्हणारे राधा कृष्ण म्हणारी सेम राध आणि कृष्ण सेम राध कोण म्हणारी कृष्णाले आलादिनी शक्ती इंटरनल प्लेजर पोटेन्सी म्हणता पळय तशी देखून त्या राधा राणीले त्या मध्ये आशिल्ले तांगेले ते रिलेशनशिप कॉन्जुगल रिलेशनशिप त्या उपास फील करता म्हणून चैतन्य महाप्रभू राधा राणी मुडारी अवतार घेऊन येताची म्हणून त्यांनी सांगले। आणि तशीच अनेक कारण अद्वैत आचार्यांना प्रार्थना केलेल्या निमित्त त्यांनी अवतार घेतल्या म्हणून सांगितलं त्यांनी। आणि त्यांनी मुखारी कृष्णाला आणि चैतन्य महाप्रभू सकट लीला बाल्य लीला सदान सेम असं ते ऐकून आमकां खुशी जाले। कशी कृष्ण भगवानान जन्म कृष्ण भगवानाला आनम्मा तरी म्हळ्यार नंद महाराजने यशोदा मैया तशीच तांणी उपास जन्म घेवन सची देवी आणि जगन्नाथ मिश्र जावन जन्म येताची चैतन्य महाप्रभूला आनम्म जावन मागीर तांगेल जन्माच ಬಗ್ಗೆ एक देवान जन्म येताना कसं उत्साह संभ्रम पुरा आशिल्लें ते ताजे ಬಗ್ಗೆ तांणी विस्तार जावन सांगले। मागीर
1486 सांगतो फाल्गुन मास सांगतो पुण्य दिवस ग्रहण आशिल्ले ते हरिनाम संकीर्तन जात आशिल्ले जे ऊर गांवांत बरी त्या टायमार कृष्ण चैतन्य महाप्रभून जन्म घेतला म्हणून सांगतानी आणि तांगेलो आज्जो एक व्हडलो ज्योतिषी निलांबर चक्रवर्ती आणि भविष्यवाणी सांगिल्ले आशिल्ले पूरे 32 गुण आशिल्ले महापुरुष वैष्णव जगताक भक्ती प्रचार करचो जन्म आयला ताका विश्वंभर म्हणून नाव दवरतात आनी चैतन्य महाप्रभूक मुखार ताका चकडान मोगान निमाय म्हूण आपयताची मागीर तागे बाल्यलीला ಬಗ್ಗೆ मस्त सकट सांगल्या लायक हरिनाम सांगले सतान रोडणी समेत राबयत आशिल्ली चेडू मागीर एक गॉड कोण वचून आंगणांत सर्पा वयर न्हिदलेले आनी तागे पाद चिन्हेंतू ध्वज शंख चक्र वज्र आनी जळके हे पुरो आशिल्ले ते सची देवीन पळोवन आसता तितकं गोत आसा हे साधारण मनुष्य नाही म्हळ्यार देवूच म्हणून गोत आसता जाल्यार ती यशोदा माईलवरीची अम्माले प्रीती ताका दिसता त्या विशयी तांणी सांगिल्लें मागीर चेडा लपणा ಬಗ್ಗೆ म्हणजे मस्त सगळं काणी सांगले इतले लाई झालेले ते सेशन भारी लाई झालेले माताजी तशीच मुखारी मुखार तांणी निमाय पंडित म्हणून कशी फेमस जालींची कितले बुदंत अशें तांणी व्याकरण पंडित त्या विशयी मागीर जगन्नाथ मिश्राले देहांत जातर तांणी ईश्वरीपुरी म्हण्या लागीं हरिनाम दीक्ष घेतल्या भगवत प्रेम थंय दाखून तांगेलें स्टार्ट जालें कीर्तन प्रचार भक्ती प्रचार तेन्ना ताकून स्टार्ट जालें तांगेलें मुखार चैतन्य महाप्रभू नवदीपांत केशव भारती तांगेले ताकून संन्यास घेतली तांणी मागीर संन्यास जीवनांत 24 इयर्स आदि लीला मध्य लीला अंत्य लीला ಬಗ್ಗೆ तन्मध्ये इतले सकट काणी सांगली माताजी लीला सांगली भारी खुश जाली माताजी आज त्या कोणाक समाधान जायनी पैरी आनी की थोडे ऐकूया म्हणून सगळ्यांक आश दिलेले आसा आज चैतन्य महाप्रभू थोडे सिद्धांता ಬಗ್ಗೆ तागे लीला ಬಗ್ಗೆ आनी की थोडे आमी अर्थ करून घेवया आज आमगे उठासाची हरग्रेस मधुरा देवीदासी माताजी आनी हरियाणा तकून आनी हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजा शिष्यांनी तुमकां सगळे जाणां चिरपरिचितांनी आसाची आनी मस्त ऍक्टिव्ह आनी भजनात भजन सांगचे कथामृतांत ड्रामा आनी मस्त सकट आमगे भागवत पुराण कोंकणी सेशन आनी केल्लेलें आसा तुमकां सगळ्यांक चिरपरिचित आसाची आनी आमकां सगळे जाणांक चेडूं दाखोवन व्हड्डा समेत तांगेले मेसेज पुराय चाटांत पुराय एक एनकरेजिंग भारी खुश दिसता तुमकां दंडवत प्रणाम माताजी हरे कृष्ण ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण अपासमका दोन्ही पंथा हे चैतन्य महाप्रभू लीला संख्याक अवकाश दिलेला काही भागवत पुराण कोंकणी ऑर्गनायझर्स सगळ्यांक आमी मस्त अनंतानंत धन्यवाद आणि ते भगवंत आले सेव करूक म्हाका मेळलेला का हांव ते भगवंताक म्हगेल गुरूक हांव फर्स्ट वंदन करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेष्टानि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो हांगा सक्कड आयकुच्याक ಒಟ್ಟು ಜಾಲೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ ವೈಷ್ಣವಿಂಕ ಮಿಗೆಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಗೆಲ ಧನ್ಯವಾದ ಆನಿ ನಮಸ್ಕಾರ सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हांव फुडें सांगला म्हणके आयकतल ना जाल्यार वक्ताक सांगतल्याक कसले उमेद आसना कांय प्रयोजन ना सो सांगताची फुडें भागवत 3 पंथ सांगली जाता माता वत शिखर बाय पाटे तशिलके जाल्यार हांव एक पंथ सांगली जाता माताजीन पुरा हांव सांगिल पुरा काणी आपास सांगले म्हणटना निजांत तेन्ना फुडें काल 3 पंथ सांगल्यार पुरा बायपाट करता आशिल्ले के आतां इथे कलियुगांत तितले शार्प इंटेलिजन्स देवावेर भक्ती आस म्हळेलें म्हाका खंडीत जालें सो आयची कथा आमी स्टार्ट करूया टायम वेस्ट करना अशी मस्त म्हाका काणी सांगता म्हण हांव तयार केला हे चैतन्य महाप्रभू लीले आयकल्यार
कृष्णराज गोस्वामी म्हणता ता खंडित कृष्ण भक्ती येता म्हणून सांगता. त्या तू वाजल तर जाल्यार खंडित ऐकल तर जाल्यार कविराज गोस्वामी सांग सगळ्यांक कृष्ण भक्ती येता म्हणून सांगता. इवन वृंदावन दास ठाकूराले बुकांत तोय तशी सांगता. वृंदावन दास ठाकूराक व्यासदेव म्हणून म्हणताची. तेन्ना हे कलियुगा व्यासदेव जावन येयलो तो वृंदावन दास ठाकूर चैतन्य महाप्रभू लील बरयल म्हणून सांगताचे. सो फर्स्ट हांव सांगचे कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूक भक्त म्हळ्यार कितले प्रीती. भक्ताले केन्नाय एक तांगेले काळजी म्हळ्यार तांकां कसं जावका म्हळ्यार तांगेले चांग वायट पळोवचे भारी आशिल्ले ते चैतन्य महाप्रभू. सो एकवन कसं जाता म्हळ्यार कीर्तन करताची कीर्तन करता करता पुरा जनाक आयास जाता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू कसं करता एक आंब्या काडतो. एक आंब्या कातू वयता. ते आंबे कातू वयली सता झाड जाले चिके होड जाले रूख जाले इमिडिएट रूख जाले फल येयले. ते आंबो काणू देवा नैवेद्य कोणू पुरा जना भक्ता दिले. तो आंबो कशे आशिल्ले गोतूस वा ते आंब्यात कातो नाके साली नाके तितले गोड के एक आंबो खाला पुरा पोट भरत के तशी. आणि तो आंब्या रूख अनित्य काल 12 महिन्याची फल दिता आशिल्ले. तसले लीला चैतन्य महाप्रभू म्हणून कोण तागेल भक्ताक पुरा जना पट्टा बूक जाल्या आयास जाल्या तांकां तो आंब्या कातू ओवन सगळ्यांक आंबो खावत तशी करता. पळय कसल नमने करुणामय चैतन्य महाप्रभू. मागीर अनेक पंथा कसं जात म्हळ्यार श्रीधर म्हणून एकलो केळी पानां दोडणो तो विकचे असता. तो एक साधारण मनुष्य ताणे गंगा तिरारी थंय विकचे. चैतन्य महाप्रभू का केन्ना तागेले वचे तागेले केन्ना फिक्स्ड रेट. ताणे एक 4 आणे म्हणल्यार आणे तू 2 आणे दी. हांव तुगेले तू दिलेले केळीचे ते दोडणे आसा पळय केळी पानाचे तांतू हांव खावचे अशें म्हणटा. तेन्ना हाणें चर्चा करचे श्रीधरान कशी ते हांव सांगचे रेट उणे तांतू तू अर्द दी म्हळ्यार कशी. तेन्ना हाण सांगता हांव साधू न्हू हांव संन्यासी न्हू तू म्हाका दी अशी म्हणून चर्चा करचे. तशी तो श्रीधर कशी म्हळ्यार ताका आयिल्ले इन्कमान तो अर्ध भाग गंगा पुजे दितके गंगा सेवेक. कसल मने भक्त पळय ताणी रातचे एक गुडसलू वट्टी चट्टी जाल्यार ते आयदनांत खावचे जेवचे सल नमन्याचे तो श्रीधर तितले नमने भक्त. ताका एक दिवस चैतन्य महाप्रभू तागेले घरकडे येता. घरकडे येवन ते वट्टी चट्टी जाल्यार एक लोखंडाची ग्लास की एक आयदन तांतू उद्दा पिता. तांतू उद्दा पितना अयो नाका 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 तू उद्दा पिवचे नाका तांतू म्हणून सांगता. तेन्ना ना तू मिगेल भक्त हांव तुका तू पिवचे कसं ते आयदन पळय ते म्हाका पवित्र तांतू हांव उद्दा पिता म्हणून. तेन्ना ताका चैतन्य महाप्रभू साक्षात्कार दाखयता कृष्ण जावन सांगतना श्रीधरू ताका स्तुती करता. स्तुती कसं करता म्हळ्यार विश्वंभर की जय हो, नवदीप पुरंदर की जय हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जय हो, पुण्यवत सचिपुत्र की जय हो, तुव शास्त्र तुव वेद तुवची सिद्धी तुव श्रद्धे तुवची मिगेले एक 50 दोडणो काण तू मिगेल जन्म जन्माची स्वामी जालो म्हणून ताका स्तुती करतके. ती स्तुती निजांत तो शिकिल न्ही जाल्यार सरस्वती देवी तागेल जिब्बेर येवन ते स्तुती करतके. ते स्तुतीन चैतन्य महाप्रभू मस्त आनंद जावन ताका कृष्णाले साक्षात्कार दाखयता. तसल चैतन्य महाप्रभून ते एक श्रीधर पान दोडण विकतलो एक अनपड ते कसली शास्त्र कसली गुतना जाल्यार तागेले निर्मल जालेले शुद्ध जालेले भक्ती पळोवन तागेले ते ताण पिवचे ते आयदनात उद्दा पिवन ताका साक्षात्कार दाखयता. म्हळ्यार भगवंत ताकेले तू कसं हडोड दिला हडोड
पूज केल्या व्हडड नैवेद्य केला व्हड भांगर दिला व्हडले वस्त्र दिला ताकने शुद्ध जावन आशिल्ले प्रेम ताणी चैतन्य महाप्रभून सांगिले की तेची ज्ञान कर्म योग धर्म न हे कृष्ण वश ज्ञान कर्म योग ये धर्म हजन कृष्ण वश जायना कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ती रस म्हळ्यार कृष्ण केन्ना वश जात केन्ना एक प्रेम भक्ती रसार मात कृष्ण वश जाता म्हळ्यार की हे श्रीधर आले केळ्या पान विकचे श्रीधर आले भक्ती एक आमकां उदाहरण जाता तशीच नेक्स्ट हांव तो चैतन्य भागवंता तो भारी लायक वर्णिसिला खंयचे चांद काजीले गरू भंग केलेले चांद काजी म्हणून नवदीपा असता काजी म्हळ्यार तेंगेले मुस्लिमाले गुरु तेंगेले तशी हांगा पूर नाम संकीर्तन सकड जाता केन्नाय नवदीपा तो तेन्ना मुस्लिम वचून चांद काजीक कंप्लेंट करताची पळय तो निमाय पंडितच पळय सगळो दीस कीर्तन हे सकड खर जाता म्हणटा तेन्ना चांद काजी पोप्पाना कसं करता एक ब्राह्मणाल घर कडेन वचून मृदंग भेत्तून उडयता तेन्ना हे चैतन्य महाप्रभूक सांगताचे हो तशें तसं जाल्यार आमी फाल्यां तुम्ही हे नवदीप बीदी नगर पूर अलंकार कराची सक्कड मशालांनी दवरून पूरा उजवाड कराची फाल्यां आमी कीर्तन करूया म्हणून सांगता पूरा तशीच लक्ष जन ओट जाताचे लक्ष जन ओट जावन कीर्तन करता पूरा बीदी सकड वताची चांद काजेल घरा लागी वचून पावताची चांद काजेल घराला वगले चांद काजी भायर येईना भिवन भितर बसला आणि भक्त कसं करताची तागेले गार्डन आशिल्ले फुला झाड आणि सकट ध्वंस करताच के तशीच तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तांगेले चांद काजेले घरा बागला बैसून व्हडोड भक्ता पेटीत के चांद काजीक आपोवन हाडी म्हणून चांद काजी आपोवन हाडताची चांद काजी येवन चैतन्य महाप्रभूक भिवन अशी नमस्कार करतके तेन्ना सांगतके मिगेल भारी चूक जाली हांव आनी तुमगेले नाम संकीर्तन आंदोलनाक हांव कसले अड्डी येना म्हाका ते दीस मृदंग भितून एकतरी म्हाका रात्री कसं जालें एक सिंहा तोंड आशिल्ले एक मनीस येवन मिगेल हरदार येवन मिगेल हरदाक अशी पिंडूत आशिल्लो म्हाका भंय जाले तशें हांव कसलें करना तुमगेले नाम संकीर्तन तेन्ना कळटा चैतन्य कोण येयलो तो सिंहा तोंड घेवन येयलो तोच नरसिंह स्वामी येवन चांद काजीक एच्चर तूं तशी करून केल्यार तुका हांव खंडीत दिवश मारता म्हणून तशी ताका भंय दाखोवच्याक नरसिंह स्वामी येवन तागेले हरदार बैसून नांगटान हे केलेलें आसा ते पळय जोगतेल मिगेल हरदार तागेले नांगटाचे गुर्त पळय म्हणून दाखयता सांगता चांद काजी सांगता आनी मिगेल पुरा कोणी मिगेल कुटुंब मिगेल पिढीक समेत तुमगेल नाम संकीर्तन आंदोलनाक अड्डी येना म्हणून हांव आनी तुगेल शरण येता म्हणून तागेले पांयारी चैतन्य महाप्रभू पांयार पडता तशी आजी मायापुरांत चांद काजील समाधी आसा इस्कॉनाचे पुरे जन ते चांद काजील समाधी वचून नमस्कार करताची पळयाची चैतन्य महाप्रभू भक्त जाल्ले निमित्त चांद काजील समाधीक आजी गौरव दिता आसाची आजी सक्कड पुरा भक्त जन वचून ताका सुत खाण नमस्कार करताची म्हळ्यार आमकांय चैतन्य महाप्रभू भक्ती मेळ्ळो हे भक्ताले समाधीक आमी नमस्कार केले निमित्त आमकांय भक्ती मेळ म्हणून प्रार्थना करू आमी येताची तसल चैतन्य महाप्रभूली लीला नेक्स्ट आणि कसं म्हळ्यार श्रीवासा आचार्याले आंगण म्हणून मायापुरा तुमकां गेल्यार ते पळय वचाची ते श्रीवासाचार्य आंगण केन्नाय चैतन्य महाप्रभू तागेल पुरा स्वरूप दामोदर मुकुंद दत्त नित्यानंद प्रभू हांणी पुरा सक्कड भक्त मेळून ते भितर कीर्तन करचे आशिल्ले केन्नाय तशीच कीर्तन बागेल बंद करताचे कीर्तन करचे आशिल्ले कीर्तन करता आसतना कसं जाता श्रीवासाचार्य भितर वता म्हळ्यार रोडची शब्द आयकता भायल मनशान रोडची शब्द आयकतना श्रीवासाचार्य वता वचून तुम्ही रोवणुकाची
चैतन्य महाप्रभू कीर्तनेक भंग येता अड्ड येता तुम्ही रू नका निजांतर कसला रडता असं ते भालमच म्हणारी श्रीवासाचार्य चाललो मेल्ला त्या मेल्ल मरण पळून भालमच दुःख तरसूच जातव त्यांनी रडताची श्रीवासाचार्य म्हणता रडू ना रडलारी चैतन्य महाप्रभू कीर्तनेक हे भंग जाता म्हणून सांगता जाल्यारी चैतन्य महाप्रभू ते कसं की कीर्तन करूक जायना तांतू फुल्ल आनंदार तांतू मग्न जावचे जायना चैतन्य महाप्रभू भितर येऊन पळयता चाल्लो मोरून पडला मेल्ला तेन्ना ताका कळटा चैतन्य महाप्रभू हो तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तागेले माथ्यार अशी हात दवरतना तो चाल्लो उठयतना तो चाल्लो सांगता म्हाका कसलाक आपास आपयलो तुगेलो आनम अशी रडता आसत म्हणून कोण आनम खंयची जन्म आनम हांव निजांतर मिगेले शाश्वत जालेले आनमाल घरकडे वता आशिल्लो म्हाका कसला आपयलो आपास खंयचे जन्म आनम म्हूण हांव पळोवचें म्हळ्यार एक जीव मनुष्य शरीर येवका जाल्यार कितलीकी जन्म जावन येता कितलीकी आनम मेळटाची तशीची हेवय एक जन्म तो श्रीवासाचार्यांनी मालिनी देवी तागेल आम्म जावन आशिल्ली आम्म आनी आन जावन आशिल्ली तशी तो सांगता खंयची जन्माचे आनम हांव मिगे शाश्वत जालेले आनमाल घरकडे वता आशिल्लो म्हाका कसलो आपयलो तेन्ना हांकां ज्ञानोदय जाता केन्नाय मरणाक आमी रडचे ना निजांत मरण मेळ म्हळ्यार आमगे शाश्वत जावन आशिल्ले अन्नाल घरकडे आम्माल घरकडे वचचे तोची कृष्णू आनू कृष्णूची आम्मा तशी तांगेल घरकडे आमी वतना कसले रडचे म्हळ्यार एक श्रीवासाचार्या बायलेकांनी कळून तांणी रडचे बंद करता तसली लीला श्रीवासाचार्य तितून म्हणे भक्त त्यांनी एक चरडाले मरणा समित शोक करना अशी चैतन्य महाप्रभूले कीर्तने भंगी वचन म्हणाले एक प्रयत्न करताची तसल म्हणे भक्त श्रीवासाचार्य त्यांनी अनेक काणी सांगता कसं म्हणणार महाप्रभू वृंदावन यात्रे वता असत तुमको गोतोश पुरो वृंदावन यात्रे वतना तो झारखंडाचे रान्ना दखून वता असताना ते पुरे आशिले हस्त्यो आणि वाघू तांणी पुरा चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करता तांणी कीर्तन करताच के म्हळ्यार शुद्ध भगवंतानाची कीर्तन करताना प्राणी समिताची तांगेले एक गुण ते सोडू भक्तीनं कीर्तन करताचे तशी कीर्तन करताच के पुरा हस्ती वाघू करडी आणि पुरा क्रूर प्राणी पुरा तांगेले क्रूरत्व विसरून कीर्तन करता के तशी चैतन्य महाप्रभू वतना एक तागेल पायो वाघाक लागतके वाघा लागल्यारी तेन वाघ सांगतके वाघा सांगके चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करी म्हणून म्हणतके तेन्ना तो वाघ राबून कृष्णा 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 म्हणून डान्स करतके तसलं म्हणे चैतन्य महाप्रभूली लीला म्हणताना आम्ही चैतन्य महाप्रभू कान ऐकताना आम्ही कितले कुशेरी भक्ती करून नृत्य करका प्राणी समित तागेले प्रवृत्ती सोडून कृष्ण भक्ती घेऊन नृत्य करतके म्हणताना आम्ही चैतन्य महाप्रभूले लीला ऐकून आम्ही कितले भक्ती करून आम्ही तांतो मुळगून आम्ही नृत्य करका न्हय तसल म्हणून म्हाका दिसता मागीर हांव सार्वभौम भट्टाचार्याले काणी सांगता सार्वभौम भट्टाचार्य उद्धार एक दिवस चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुर देवस्थाना वता देवस्थाना गेले तेन्ना ते देवाक पळेल सता राधा राणीले भावार आसत न्हय ते जगन्नाथा पळेल सता तो भावोन्माद जावन बो चुकून पडता चैतन्य महाप्रभू तेन्ना सार्वभौम भट्टाचार्य तागेले घरकडे आपोवन घेवन वता घरकडे आपोवन घेवन वचून ताका शुश्रूषा करता तेन्ना बाह्य चेतना येता ते सार्वभौम भट्टाचार्यलो भयणी बा म्हणून गोपीनाथ आचार्य म्हणून गोपीनाथ आचार्य तो हांगे चैतन्य महाप्रभूले संगत नित्य संगडी भक्त मुकुंद दत्त असता ते मुकुंद दत्ता ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು असता ताका सगळे काणी ಗೊತ್ತಸ್ತಾ
चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेतली हे पुरा सकट काणी गोतसता आणि ताका गोतस हो चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण म्हणून तशी सारंग भट्टाचार्य एक सांगता पण चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण म्हणून जलरी सारंग भट्टाचार्य ओपना त्यांना गोपीनाथ आचार्य सांगता तागेल बहिणी बा म्हणून सांगता पण द्यावा म्हणून गुर्तुस शक्ती तू द्यावा नाही देऊ का तुक देव म्हणून गुर्तुस का ज्याला कोण शक्ती देऊ का ताणे शक्ती देऊ का हांव कसले करू जाय ना म्हणून सांगता ज्याला सारंग भट्टाचार्य भारी चांग मनीस आशिल्लो चांग भक्त आशिल्लो तो चैतन्य महाप्रभू सारंग भट्टाचार्य घरकडे आस म्हणत होता जन मस्त जन हांग दर्शना येताची नित्यानंद प्रभू आणि देवस्थाना गेले तांकां कळटा सारंग भट्टाचार्य घरकडे चैतन्य महाप्रभू आसता म्हणून तांणी पुरा सकड येताची सकड जनाक सारंग भट्टाचार्य प्रसाद वितरण करता सकडांक आयिल्ल्या जनाक संतोषार खुशीर सकडां वैष्णव सेवा इम्पॉर्टंट ताका गोत्तस सारंग भट्टाचार्याक सो सकडांक जेवण आनी पुरा दिता चैतन्य महाप्रभूक आतां गेले मौसी म्हळ्यार पांचशी दिसता मौसी म्हळ्यार पांचशी घरकडे ताका राबच्याक व्यवस्था करता तशी सारंग भट्टाचार्य आनी चैतन्य महाप्रभू मध्ये वेदांताचे विषय चर्चा जाता वेदांत विषय तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता तो सारंग भट्टाचार्य गुरु म्हूण लेखाची ताण सांगची पुरा सकड आमकां लाभ जी म्हूण सांगता तशी वेदांत सांगतना कितले दिवस ಒಟ್ಟು 7 दिवस सांगता सारंग भट्टाचार्य पुरा विषय 7 दिवस सांगता 7 दिवस तू कसले कळवे म्हूण निमगे चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू म्हाका कसं कळले जाल्यार तुगेल व्याख्यान तुगेल एक्सप्लेनेशन हांव ओपना हांव ओपना तुम्ही मायावादी निर्विशेषवादी कशी लेखताची तुमगेला हांव ओपना आम्ही कसं लेखता म्हळ्यार भगवंतानी जीव एकची जाल्यार अभिन्न अचिंत्य भेद म्हणून सांगता जी आमगेले तांणी एकाश पुरो जाल्यार तो भेद आस तांगेल गुणांतू भेद आस आता जीवनी परमात्मा जीवनी भगवान तांक एक अंश जीव भगवानाल एक अंशची जाल्यार तांतू भेद आस गुणांतू भेद आस आमगेल तत्व हे म्हणून सांगता तेन्ना सारंग भट्टाचार्य सूर्य ओपना मागीर चैतन्य महाप्रभू ताका पुरा सकड सांगता कृष्ण भक्ती कशी कृष्ण म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगता तशी सारंग भट्टाचार्य मागीर ओपता मागीर 100 श्लोक सांगता 100 श्लोक सांगता 100 श्लोक सांगतना चैतन्य महाप्रभू सांगता तो कोण बृहस्पतीले एक अवतार निजां तो सारंग भट्टाचार्य बृहस्पतीले अवतार आणि ताका चतुर्भुज रूप दर्शन चैतन्य महाप्रभू सारंग भट्टाचार्याक दिता तशी चैतन्य महाप्रभूले भक्त जत मागीर सारंग भट्टाचार्य ये प्रेम भक्ती ओपून आम्ही प्रेम भक्ती केला मात भगवंताक दर्शन जाता भगवंताक प्रीती कोरका आम्ही म्हळेले ते तत्वाक ओपून सारंग भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभू भारी एक व्हडलो भक्त जाता तशी ताका चतुर्भुज रूप दर्शन दिसता तशी एक दिवस सारंग भट्टाचार्य घरकडे जेवण आपयता चैतन्य महाप्रभू जेवण येता चैतन्य सारंग भट्टाचार्य जावई येता जावई येवन सांगता हे कसं ना कितली जनान 10-12 जनान जेवचे हो एकलोच जेवत म्हणून म्हणता तागेल सारंग भट्टाचार्य जावई अमोघ म्हणून तागेल नाव हो सकड पुरा एकलो खात न्हय म्हणून सारंग भट्टाचार्य मस्त कोप येता कोप येवन बिश्टा येताना धांवन वता वो बड्ड घेवन मारू वता सारंग भट्टाचार्य तेन्ना तागेली सारंग भट्टाचार्य बायला ती सांगता यो हाणे मोर मिगेल विधव जाल्यार वाडणे आशिल्ले एक वैष्णव अपराध करतास न्हू म्हणून तिवय तशी म्हणता जाल्यार मागीर सारंग भट्टाचार्य क्षम मागता
तांकां पुरा सकणाक चैतन्य महाप्रभुकांनी सकणाक वैष्णव भोजन सक्कड करता. मागीर थोडे दिवस नंतर कळटा चैतन्य महाप्रभुक ते अमोघाक हैज म्हळेले एक काय नज सिख कसं की हैज म्हळेले म्हाका ते कसल हैज म्हळेले कोतना एक नमने एक तांकां हिंदी बुकांत आसा हैज म्हणून. हैज म्हळेले एक काय नज जातके ते काय नज जातना गोपीनाथाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य भयणी बामूण आसनव तो सांगता चैतन्य महाप्रभुक. तेन्ना चैतन्य भाऊ वयव सार्वभौम भट्टाचार्याले जावई जेवो तागेल धू जेवो तागेल घरकडे सुणे गाय खंचे जेव सक्कड म्हाका प्रीती तागेल जावयाक तशें जाल्यार हांव न्हू तो बसवाय म्हणून सांगून चैतन्य महाप्रभू तागेल घरकड वता. घरकड वचून तागेले आंगार अशी हात काडता आनी ताका सांगता हरे कृष्ण महामंत्र सांग म्हणून अमोघा सांगता. हरे कृष्ण महामंत्र सांगता. सांगले जाता कसन आश्चर्य तागेल काय नज तो ह्या हुशार जावन तो स्वस्थ जाता. तसं चैतन्य महाप्रभू कसं म्हणता सार्वभौम भट्टाचार्यले घरकड कसं नसतं तागेल कामाची दासी दास पुरा प्राणी सक्कड म्हाका प्रियची भक्ताले घरकड आशिल्ली सक्कड म्हाका प्रियची म्हणटना हांव तागेल जावया कशी हांवें हुशार करना रापचे म्हणून सांगता. पळयले भक्ताल देवाल कसल गुण म्हणून कोप असो ताका ते अमोघान तशी उलयन म्हणून कसली कोप ना. कितले करुणामय चैतन्य महाप्रभू या लिलेन आमकां कळटा. आमी केलेले चुकेक देव केन्नाय आमकां शिक्षा दिना. आमी लेखतना केन्नाय आमी ह्यो देव आमकां शिक्षा दिता म्हणून हे निदर्शन की देव केन्नाय शिक्षा दिना. आमकां केन्नाय आमकां क्षमा दिता. आमी तागेल चेडूआ म्हणकेची आमकां केन्नाय तो आमकां चांग करूंकच पळयता म्हणले ह्या इन्सिडेंटान आमकां कळटा. नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभू आनी जगदानंद पंडित तागेल एक लीला. जगदानंद पंडित निजांतन सत्यभामालेक अवतार के ताका चैतन्य महाप्रभू भारी प्रीती. तो एक म्हणता चैतन्य महाप्रभू जगदानंद पंडिताक ಒಟ್ಟು जगन्नाथाल प्रसादानी घेवन सची मातालागे पेटयता. सची नवद्वीपाक हांगा जगन्नाथपुरी दक्कून नवद्वीपा पेटयता. नवद्वीपा केन्नाय पळयाची सन्यासी जाल्यारय तो केन्नाय चैतन्य महाप्रभू अम्माले केन्नाय केअर घेत आशिल्लो. अम्मा कशी आसा अम्मा कसं पळोवका अशी म्हणून केन्नाय केअर घेत आशिल्लो. तशी तातळी कोणाके भक्ता ಒಟ್ಟು जगन्नाथाल प्रसाद आनी सकट पेटयत आशिल्लो. तशी जगदानंद पंडित वता नवद्वीपाक वचून ते प्रसाद घेवन ते देखून येतना कसं करता 10 सेरू तेन्ना सेरू म्हणजे केजी लेखने 10 सेरू गांधा तेल घेवन येतके. गांधा तेल घेवन येवन तागेले चैतन्य महाप्रभूलो सेवक तागेलें नांव गोविंदा सांगता आपल्या चैतन्य महाप्रभू मात ताका हे मालिश करून तूं करी म्हणून सांगता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता कसं ने एक सन्यासी ना सुगंध युक्त असल तेल तरी घालले तरी जन कसं म्हण लेखतलींची ना सकट त्या सकट जायना. हा भणिना त्या वचून जगन्नाथाक थंय दी तांणी थंय दिव्या जेव त्या घालतलींची ना जायना म्हणून म्हणता. तेन्ना खूब जगदानंद पंडित कसं करता ते माते बरोबर 10 सेर गांधा तेल म्हळ्यार कितले कष्ट तितले कॉस्टली त्या बुरकुळ काण उडोवन सारखे आंगणात कोप येवन. तेन्ना तशीची अनेक म्हणता ताका जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभू भारी प्रीती कशी प्रीती म्हळेलें हांव देव आतां हांव सांगिल्लें प्रेमानाची देवाक आमी गेलो वयता देवा पळय येता म्हळेलें. तेन्ना चैतन्य एक म्हणता ह्यो चैतन्य महाप्रभू हाड्ड निचर मात आसा ताका न्हिदतान दुखता म्हणून एक मात हांतूळ कोणार्थ हांतूळ कोणाल्यार हे हांतल्यार कोणी संन्यासी न्हिदल्यार कसं म्हण लेखतलें. संन्यासी सकट जिवाचे सूख आनी सकट पळोवचें ना जायना म्हणून म्हणता. तेन्ना अनेक पंत आलोचना करतो जगदानंद पंडित केळी पान आसनव सुकील केळी पान सपूर पिंदून ते कावी अवंगाल्यांद
पुरा तांत काव्य आमगेले एक चील शिकोनो तांत पुरा केळी पान पिंदील पुरा तांत घालो ताजी हांतुळ कोनो गोविंदा दिता हज्जेर पुणी तू चैतन्य महाप्रभू नित्कार हज्जेन पुरी पुणी नित्कार आहे म्हणून सांगता चैतन्य बाबू ओप्पयना साध्य ना हे सगळं पुरं कोण ज्याला मागीर गोविंदाने सांगतरी ओपतके हो जगदानंद पण त्या भारी कोप हांव सांगिलो चैतन्य महाप्रभू ऐकना म्हणून तेन्ना एक दिवस चैतन्य महाप्रभू वचून जगदानपणे सांगता पळय तू हांव तुगेल्या घरकड जेवणा येता तू म्हाका रांदप कोर का म्हणून सांगते त्या रांदप जेवणा येत म्हणसर तागेल कोप पुरा थंड जाता तो मागीर जगदान म्हणटा लायक चैतन्य महाप्रभू कसं प्रीतेस की त्या पुरा रांदप कोण चैतन्य महाप्रभू वाटतके कसल पळय भक्ताले मध्ये तू कोपू प्रेम हे जगदानंद पंडिताले लीला ऐकताना आमका कळता नेक्स्ट हांव इम्पॉर्टंट अनेक एक शिवानंद सेन म्हणून असता तो केदनाई जगन्नाथ नवदीपा दखून जगन्नाथ पुरी का पूरा वैष्णव समूह घेऊन येवचे शिवानंद सेनान केदनाई येवची पुरे अरेंजमेंट्स तांणी राबचे जेवचे खाणं जेवण तांगेल पुरे अरेंजमेंट्स करचे तशी शिवानंद सेन येताना कसं जाता एक कडेन ताणें अरेंजमेंट्स करच्या चिकेचे तोडो जाता म्हळ्यार चिकेची वेळ जाताना नितानंद प्रभू खूप येता हें कसं न्ही आणखी हाणे आमकां आमी रोडार बस करायला आमकां आणखी राबचे सगळं व्यवस्थित करनी चमकून येवचे न्हू तेन्ना चमकून येताना मस्त दिवस जाता सो राबची कसली व्यवस्थित करनी म्हणून खूप येता शिवानंद येता कसं न्ही तू इतले आमकां कष्ट दिता आमकां आणखी वगवगी अरेंजमेंट्स कर म्हणून खूप येवन नित्यानंद प्रभू ताका शाप दिता तुगे 3 चेल्या चेडू मोर वची म्हणून सांगून तागेल हरदारी मस्तून सोडता तेन्ना शिवानंद सेन पळय भक्तू कशी लेखता म्हळें कसले तेन्ना मालिनी शिवानंद सेन बायलेक मालिनी न्ही तिगेल नांव गोतना म्हाका तेन्ना तीक भारी बेजार जाता अयो मिगेल 3 चेल्या चेडू मोर म्हणून हाणें शाप दिल मो हे कसं न्ही म्हणून मागीर तो अरेंजमेंट्स करून तांकां पुरा खंय की सकड ब्राह्मणा घर कडेन राबचे आनी अरेंजमेंट्स करता शिवानंद सेन तेन्ना ते दिस सांगता ती तागेल बायल रडता कसले असल शाप दिवचे आमकां तुगेल हरदार मस्तील मू तेन्ना सांगता अयो देवाल चरण कमला मिगेल हरदार पळय भाग्य ते कोणाके मेळटा असल भाग्य म्हाका मेळ्ळें मू ताणे मिगेल हरदार मस्तील ताजी धुळी चरण धुळी म्हाका मेळ्ळी असल भाग्य मेळ्ळें आनी हांव केलेली हे चुकेक म्हाका हाज्याक व्हडली शिक्षा मेळका आशिल्ले हे कसन व्हडली शिक्षा म्हणून सांगते पळयलो भक्ताल कसलो म्हणे एक थिंकिंग तशी म्हणे थिंकिंग मागीर ताजी ಒಟ್ಟು तांगेल ಒಟ್ಟು तागेल भायलेलो भाव आसा ताका कोप येता तो कोप येवन सीधा एकलोची मुखारी चैतन्य महाप्रभूक मेळू वतके चैतन्य महाप्रभू पुरा त्रिकालदर्शी सक्कड कळटा ताका कळटा न्हू ताका भितर हाडून राबकर स्वरूप धामता ताका रेस्ट करच्या नावच्या उद्दाने दिवन ताका जेवण आनी वाड म्हणून म्हणटा तशी हे शिवानंद सेनार वटी एक सूण आसता ते सूण ताका इवन तांणी हाजेर दोणीर हाडटना ताकाय समेत कितले की दुड्ड बांदचे सकड करून ताका जेवण खाण सुण्याक पळोवचे सकड करता एक कडेन येता ते सुणे खंय की वता पोर वता सूण खंय गेले म्हणून सोदिता शिवानंद सेन सूण खंय गेले म्हणून मेळ्ळी ना अयो सूण खंय गेले मू पळय भक्तू एक प्राणी कितलो दया म्हणल्या प्राणी दया पेक्षा ते जीव दया प्राणी भितर एक जीव आसा आमगेला म्हणटे म्हळ्यार एक जीव दया ना मागीर येताची हानी जगन्नाथपुरी येतना ते सूण चैतन्य महाप्रभू येद्राक बैसून कातले कुडको खाता आसके कातले कुडको म्हळ्यार कळ्ळी नारळाचे कातोळे ते खाता आसा ते सूण मारी थोडे दिवस नंतर कातले कुडको मरतके मागीर ताका चतुर्भुज मेळून तो वैकुंठा वतके सुण्या समीत चैतन्य महाप्रभू भक्ती केलेल्याक वैकुंठा पेटयता चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार पळय प्रति जीव वैरी चैतन्य महाप्रभू कितले करुणा म्हळेलें ह्या लिलेन आमकां
कळता. अनेक लिहिले कसं म्हणारी शंकरा वाराणसी जनाक पुरा वैष्णव केलेले भारी एक इम्पॉर्टंट लीला. या एक म्हणत कसं जाता वाराणसी तू चैतन्य महाप्रभु मथुरा वृंदावन वताना वाराणसी जाऊन वत्ता. वाराणसी तू थंय तपन मिश्राले घरकडे रापचे चैतन्य महाप्रभु ಗೊತ್ತು ಸರ್. ವಾರಣಾಸಿ ಪೂರ ಸಕ್ಕಡ ಮಾಯವಾದಿ ಮಳೆ ಕೋಣ ಮಾಯವಾದಿ ಮಳರಿ देव निराकार ना देव आणि जीव त्यांनी एकाची विंगड एकाची म्हणून लेखचे कसं म्हणायचे मायावादी त्यांनी कसं म्हणून तसं चैतन्य बाब तशी तू कोणाल वाटू मेळना ते पण मिस्टर घरकडे राबचे रेस्ट घेवचे तशी करता तेदना हानी चंद्रशेखर आचार्य तप मिश्रा आणि सकट तांकां भारी बेजार जाता. हानी मायावादी जन पुरा सकड कसले चैतन्य महाप्रभू दूषण घालता आसाची दूषिता आसाची तांकां सांगताची आमगेल ते आयकून आमकां हृदय ह्या कात्तरला मग जाता असं महाप्रभू हे हानी कशी मायावादी सकड तुगेल एगेन्स्ट कसन उलयता म्हणून आमकां मस्त बेजार जाता म्हणून म्हणता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू हसता तेन्ना कसं जाता एक महाराष्ट्री बा म्हणून ते वाराणसी आशिल्लो चैतन्य महाप्रभूक जेवण आपयता. तू आमगेल घरकडे आजी जेवणा येऊ का म्हणून सांगता. हांवें पुरा संन्यासीक आमगेल घरकडे आपयला म्हणून सांगता. तेन्ना जायता म्हणटा. हेर दिवस चैतन्य महाप्रभू तांगेल घर ते महाराष्ट्री ब्राह्मणाल घरकडे वता. घरकडे गेल्यार कसं करता पाय धुवन थंय बसता आंगणांत सकल नाल्यार बसता. नाल्यार बसतना चैतन्य प्रभू कोटी सूर्याल तेज प्रकाश करते तागेल योग शक्तीनं कितले नमले तागेल कोटी सूर्यान कितले प्रकाश दिसते कितले योग शक्तीनं. तेन्ना ते मायावादी संन्यास प्रकाशानंद सरस्वती म्हणून मुख्य असता. ते पळयताची ह्या पळोवन हागेले तेजू या सकड पळोवन अरे येवन मी सांगताची कसं सकड राबताच की पुरा मायावादी संन्यासी चैतन्य महाप्रभूले तेज पळोवन तांणी प्रकाश सरस्वती येवन कसला तू हांग बसला यो आमगेल लोटू बैसा म्हणून. नाही हांव एक मूर्ख संन्यासी हांव एक अज्ञानी संन्यासी त्याश्रमीत हांग बसला. ना यो तू आमगेल मध्ये यो बैसा म्हणून सांगता. तू केशव भारतीलो शिष्य केशव भारती म्हणारी आम्ही हांगा तुम्ही पळयता आम्ही शंकराचार्य त्यांनी भारती म्हणून घालताची ना तीर्थ म्हणून घालता. आता आमगेल स्वामी सुधींद्र तीर्थ सुकृतींद्र तीर्थ म्हणून कशी तीर्थ म्हणून येता तशीची हांगा केशव भारती म्हणून तांगेल एक स्वाम्याक एक नाव लास्टाक येवचे. तशीची तू केशव भारती म्हळ्यार आमगेले पंगडा येल तू वेदांत दर्शन ह्या सकड करची सोडून हे कोणाल की भावुक जनाल ಒಟ್ಟು मेळणू हे कीर्तन नृत्य गायन हे सकड कसं करचे म्हणून सांगता. तेन्ना पळय मिगे हांव एक मूर्ख म्हाका मिगेल गुरून सांगिल्ले हरे कृष्ण माम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून मंत्र म्हणलें. ताकतीर हांव हेची हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता असं जप करता असं म्हणून सांगता. तेन्ना हे हरे कृष्ण महामंत्र जप केले निमित्त म्हाका कसं जालें म्हळ्यार म्हागेले हांगा पुलकित जालें प्रेम भक्ती आयली. म्हाका सकड विकार म्हळ्यार आंगा रोम रापचे असं सकड म्हाका अष्टविकार पुरा सकड आयले. हे हरे कृष्ण महामंत्र मिगेले गुरुला सांगले हे अशी जालें. तेन्ना सांगता मिगेल गुरु तू भारी एक पुण्य केलेलो तुका कृष्णाल प्रेम तुका आयले त्या खातीर तुका हे पुरा लक्षण दिसता. तो असो म्हणून सांगता.
एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे म्हळ्यार मंत्रान तू तितली शक्ती आसा. तितली तू वेदांत दर्शन या पुरा सकड शिक्षे अगत्य ना, खाली हे म्हणल्यार मात्र पूर म्हळ्यार हांव ते केल्ले. म्हाका हातूची म्हाका पुरा देवाल प्रेम भक्ती आयली म्हणून सांगता. हांतू चैतन्य हांतू एक श्लोक सांगता हांव. कसं म्हळ्यार एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृतं चित्त उच्चये हस्त्यतो रोदित रौती गायन्त्यु उन्माद वत्रयती लोक बाह्यः. म्हळ्यार अर्थ कसं म्हळ्यार कोणी एक मनुष्य ह्या हरे कृष्ण महामंत्र म्हणता भगवंताले नाम संकीर्त करच्या तो रुची घेता. तो कशी जात म्हळ्यार एक पंत हसता, एक पंत रडता, एक पंत पिशा म्हणके नाचता. तू कोणाले पर कसले करना तो कसले तो कोण कसं लेखता म्हणून लेखना. तशी हे हरे कृष्ण महामंत्र जप केली सता आमकां तसलं उन्माद येता म्हणून सांगता. तश निमित्त हांव केदनाय भक्ता संगा वट्टू केदना हे भगवन नाम हांव संकीर्तन करता आसता. तेज म्हाका नाचयता आसा, तेज मंत्र म्हाका गायन करता आसा हांव म्हणून सांगता. हांव जावका म्हणून हांव करची न्ही, म्हाका हरे कृष्ण महामंत्र म्हणले जाता म्हाका तशी जाता म्हणून सांगता. तेन्ना प्रकाशानंद सरस्वतीका कळटा. कसं म्हळ्यार असल प्रेम भक्ती तांकां येनी. वेदांत दर्शन वेद आनी सकड वादल्यार तांकां असले ह्या मेळ्ळी. तशी तो प्रकाशानंद सरस्वती तागेले चैतन्य महाप्रभू वयरी पांयार पडता. पुरा विंगड संन्यास सकड चैतन्य महाप्रभूले उतराक या करता. तेन्ना सांगता हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरनेता म्हणून तेन्ना तांकां सगळ्यांक चैतन्य महाप्रभू सांगता. तशी हरिनामाचे इम्पॉर्टन्स हे एक चॅप्टर भारी एक इम्पॉर्टंट चॅप्टर हांतू आदिलीला हांतू 7 अध्याय हांतू तुमकां हे मेळटा आदिलीला. तशी पुरा हरिनामा विषय कसला हरिनाम इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार प्रकाशानंद सरस्वती आनी पुरा ते मायावादी संन्यासी सांगतरी तांणी ओपताची. तशी वाराणसी पुरा जन वैष्णव भक्त जाताची. नेक्स्ट आणि एक कसं म्हळ्यार हागेले सनातन गोस्वामी तुम सनातन गोस्वामीले विषय गोत्तू आसा पुरो. सनातन गोस्वामी विषय पशी फुडें हांव जगाय आनी मादाय लीला हांतू चैतन्य भागवत हांतू 40 पेज एक्सप्लेनेशन तांतू कसले सांगता म्हळ्यार वृंदावनदास ठाकूर जगाय आनी मादाय विशय तुमकां गोत्तू आसा. तांणी पिवंडे तांणी गोमांस खातलेची, चोरी करतलीची, तांणी घरा उज्ज जळयतलीची तसले म्हणजे तांणी ब्राह्मण कुला जन्म आयल्यारी तांणी तसले जन जले. तुमकां गोत्तू आसा हरिदास ठाकूर नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू सांगता तुम्ही घर घरा वचून कृष्ण भजन कराचे, कृष्ण नाम घेयाचे, कृष्ण भक्ती का शिक्षण घेयाचे म्हणून पुरा जना घरकड वचून सांगता म्हणून सांगताच. तशीची हानी नित्यानंद प्रभू आनी हरिदास ठाकूर प्रति घर घरा वचून सांगताचे कृष्ण भजो, कृष्ण नाम बोलो आणि कृष्ण गाव म्हणून. अशी तेन्ना सकड 4 जन आशिल्लीची हो आमी तशी करतात म्हणून सांगतात. जाल्यार केलो जन एगेन्स्ट जन वायट जन आसताचे हे पळय हांनी कसं की ह्या पिश्य हांकां हरे कृष्ण महामंत्र आमकां पिशी कोर आयल्याची अशें म्हणून सांगता. ती नित्यानंद प्रभू सांगता हांवें कशी हांकां जना कशी हांवें चेंज करचें. हांव एक कसली एक लायक एक चमत्कार करता. तेन्ना पुरा जन आमगेले गौरांग प्रभूक
तागेले लीला तागेले शक्ती सगळ्यांक कळटा तशी नित्यानंद प्रभू लागता तेन्ना हानी जगाय मदाई दिसताची जगाय मध्ये असं लढाई करताची पिताची बॉब मारताची तसं कडे दिसताची तेन्ना नित्यानंद सांगता हो हांक हांवें चेंज करता तेन्नाची हांव चैतन्य महाप्रभू दास म्हळेले एक वर्डाक हांव करेक्ट जाता हांव हांक चेंज केला रे म्हणून नित्यानंद प्रभू लेखता तशी आम्ही वचे ते जगाय मध्ये वचून सांगया म्हणून सांगताची सांगताचे कृष्ण कृष्ण नाम भजो कृष्ण कीर्तन करो म्हणून अशी सांगता तेन्ना तांकां कोप येता तांकां कोप येवन हांकां धांवडायताचे तेन्ना नित्यानंद प्रभूने हरदास ठाकूर धांवन वता तांणी धांवन वताची धांवन वताची हे कोण तुम्ही आमकां सांगताले अशी तशी म्हणून तशी हानी धांवन ते दुसरो रात्री घरकडे पोचून पावताची हेर दुसरो रात्री हानी येताना तांणी जगाय मादाई मेळटाची हो हानीच तुम्ही कोण म्हणता तेन्ना नित्यानंद अवधूत म्हणून सांगता अवधूत हो कोण हाक्का म्हणून एक गुलगुलो मातेचे एक सुराई म्हणे गुलगुल म्हणताचे आम्ही आमची गेल्यार सुराई गुलगुल खाणू ताका मारता मदाई मारताना नित्यानंद प्रभूक रगत पुरा देंवता रगत बोंबळ जाता तेन्ना वो सांगता जगाय नाका 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 मार नका पुरो नाका नाका हे करू नका म्हणून सांगता जगायक मस्त पाप दिसता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू कळलो चैतन्य महाप्रभू सुदर्शन चक्र सोडता तेन्ना नित्यानंद प्रभू ना काय तसं सकळ काय करू ना नाका सुदर्शन चक्र नाका तांकां मरून अशी तशी म्हणून सांगता तेन्ना अपास घे म्हणून सांगता ताका जगाई चैतन्य महाप्रभू आलिंगन करता तेन्ना जगायक आलिंगन केले सता त्या शक्ती संचार जावन तांकां प्रेम भक्ती येता मधाईक नित्यानंद प्रभून सुरेखाची ताका एक्सेप्ट कोण जाला पळयाची ताका हांव चेंज करता म्हणून एक्सेप्ट करून जाला तशें निमित्त मधाईकाची नित्यानंद प्रभू पायार पड म्हणून सांगता नित्यानंद प्रभू ताका तागेले माथ्यार तागेले पाय दवर सता ताकाय सकळ शक्ती संचार जावन तागेले तोवय एक कृष्ण भक्त जाता मागीर तांचो स्तुती बरयल्या तांणी जगाय आनी मादायेन तांगेले चैतन्य महाप्रभू आनी नित्यानंद प्रभू एक स्तुती करची आसा कितली व्हडली स्तुती म्हण तूं असलो प्रेममय भगवंतू तुगेल करुणान सगळ्यांक उद्धार जाता तू सगळा उद्धार करू आयिलो म्हणून एक सरस्वतीची तांगे जिब्बेर बैसून इतली व्हडली 2 पेज आसा तांणी कोची स्तुती मागी वयली काणी कसली म्हळ्यार हानी उद्धार जातरी हानी जगाय आनी मादाय गंगा तीरारी तांगेले एक आजी मधाय घाट म्हणून आसके थंय वचून तांकां थंय वचून तुमी गंगा नदी तीरारी ते कसं खार आनी पिक्कास म्हणटा पळयाचे त्या घेवन थंय घाट करचे काम के त्या करून कोण जन मेळ्ळा रे तांगेले पळोवन रडची के आमी कसकसल पाप केला आमी कसकसले आमी चूक केली कोण वैष्णव तांगेले पायार पडून क्षम मागचे की आमी असंच काम केलें म्हणून केन्नाय हरिनाम कृष्णा 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 न्हय म्हणून हरिनाम घेताची आसताच के तसल नमने जगाय मदायक उद्धार करून केलेले मी पुरा जन कळता हो चैतन्य महाप्रभू साधारण मनुष्य न्हय हो तो पवाड पुरुष हो तो भदची भगवंतूची कृष्ण म्हळ्यार तांकां सगळ्यांक कळटा तसले चैतन्य महाप्रभू लीला आणखी सांगच्या गेल्यार मस्त आसा टाइम जाल्ले टाइम म्हाका रापकार येतले कोणी नाची तशी लास्ट आनी कसं म्हळ्यार तेंची लास्ट हांव सांगिल्लें न साध्येति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धवा सांगिल्लें न स्वाध्याय तपत्याग यथा भक्तीर मोर्जिथा म्हळ्यार उद्धव सांगिल्लें कसं म्हळ्यार अष्टांग योगान समित ना निर्विशेष ना अद्वैतवाद ना सांख्य योग ना वेदाच अध्ययन ना तपस्सन ना दानन ना संन्यासन म्हाका खुश करू साधना म्हाका अनन्य भक्ती अनन्य प्रेम भक्तीन मात्र म्हाका खुश करू साध्य असं म्हणून चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें तशी आमी
ते चैतन्य महाप्रभूला कृपेनं आम्ही हरे कृष्ण महामाचं शुद्ध नाम घेऊचे आमकां बुद्धी दी देवा, आमकां शुद्ध नाम घेऊची शक्ती दी. आमगेल मन तुगेल वेर तुगेल पादार विंदारी आम्ही दवरनु आम तुगेल नाम घेऊचे सेव करचे भागी दी म्हणून चैतन्य महाप्रभू आम्ही केन्नाय मागल्यार खंडीत तो आमकां कृपा निधान आमकां दिता म्हणून सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बारीला ऐकून तुम्ही आजीचे आमकां बारी चंद कोण पुरे चैतन्य महाप्रभू लील सांगून दिलेलं असं. अनंत धन्यवाद माताजी. तुम्ही सांगलावरी चैतन्य चरितामृत ऐकलारी आणि जेव्हा वाजीलारी आम्ही खंडित भक्त जाताची म्हणून आज खंडित चैतन्य महाप्रभूल्या लीला तुमगेला तकून ऐकून आमगेल सक्कड जनाल हृदयांत खंडित भक्ती वृद्धी झाली माताजी. आणि हरिनामाचे महत्व तुम्ही बारीला ऐकून सांगल्या बारी खुशी झाली. तुमगेल तसं सिनियर डिवोटील्या ज्ञान आमकां केन्नाय मेळटाच का म्हणून आम्ही विश करताच माताजी. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद माताजी. अनंत धन्यवाद. आज आम्ही अर्थ कोण घेतल्या अनन्य प्रेम भक्तीन मात्र देवाक गेलूच्या साध्य असं आणि कृष्णाक खुश करू साध्य असं म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेतले. खंयची आमगेले तपस जवो ज्ञान जवो अद्वैतवाद जवो वेद अध्ययन ज्ञानयोग कर्मयोग खंयच्याने आमकां देवा खुश करू साध्य अनन्य भक्तीन मात्र आमकां देवा खुश करू साध्य असं म्हणून चैतन्य महाप्रभू जीवना शैलींत आम्ही अर्थ कोण घेतलाय. अनंत धन्यवाद माताजी. आता अनाउन्समेंट असं रसवती माताजी त्यांनी अनाउन्स करताची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुरजनाके विनम्र प्रणाम. जय श्रील प्रभुपाद. मस्त लाइक सेशन माताजी मथुरा माताजी मस्त धन्यवाद. तंगेल एक विशेष गुण म्हणल्यारी केन्नाय क्लास म्हणटाना एवर रेडी असतात आणि पट्ट म्हणून ओके म्हणताची त्यांनी कितले बिझी असल्यारी मस्त थँक्यू माताजी. हरि बोल. आता किती जण कानक दुंदुबी म्हणा कोण म्हणता मुष्टिका कृष्णानं मुष्टिका मारलेल की चानुरा मारलेला कुवलय पीड म्हणा कोण हस्तिकी गोपबालक की राक्षस की कंची श्लोक 2 पटी कृष्णान सांगला भगवद्गीता कंची चॅप्टर आणतो म्हणून या पूरा क्वेश्चन हाका आन्सर दिवच्याक येतसची आमगेल कसे भागवत पुराणाचे बांधव सॅटर्डे सांजवळा पूरा जनाक विनंती प्लीज दयकोनी मस्त स्पेशल सेशन क्विज शो प्लीज अटेंड करा. पूरा जन तुमगेल कॅलेंडर आत्ता ब्लॉक करा. सॅटर्डे सांजवळा मस्त चेडू असाची होड्ड असाची नवे पार्टिसिपेंट्स असाची त्यांनी मस्त प्रयत्न करत असाची तांकां आमी प्रोत्साह करूया. प्लीज येया. तुमकांय क्विज असता ऑडियन्स हाके पार्टिसिपेशन असता आम्ही तांकां हेल्प करूया मस्त रितीरी. प्लीज विनंती करता की आमगेले तंडा दखून पुरा जनांक सॅटर्डे सांजवळा आम्ही टायमिंग आणि पोस्ट करताची ग्रुपांतू प्लीज दयकोन पार्टिसिपेट करा. हरि बोल. हरि बोल माताजी. हरि बोल. धन्यवाद माताजी. माताजीन सांगलावरीची आमकां क्विज पार्टिसिपेट करू सादी ना जाल्यार एटलिस्ट आम्ही ऑडियन्स जावन येवन सपोर्ट करूयेत सगळ्यांक आणि ऑडियन्स जावन आम्ही पार्टिसिपेट करूयेत म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. आम्ही सगळे पार्टिसिपेट करूया. आता 14 तारखेक तुमकां सगळ्यांक गोत्ता आशिल्ल्या वरीची भगवद्गीते संपूर्ण पारायण आसा. त्या दिवस गीता जयंती आणि एकादशी समेत तसं एक श्रेष्ठ दिवस हा. संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करचे म्हळ्यार एक व्हडलो विषय. तशें देखून तुमकां पूर जन हांव विनंती करता तुमगेल आनी की थोडे स्लॉट्स बाकी आसाची तुमगेल फॅमिली मेंबर्स तुमगेल रिलेटिव्स फ्रेंड्स कोण आसल्यार तांकां तुम्ही एनकरेज करता पार्टिसिपेट करच्याक आणि थोडे स्लॉट्स बाकी आसाची. प्लीज मुखार येयाची. तुम्ही एक वर्ड स्प्रेड करूं विंगड व्हॉट्सअप ग्रुप आसा तुमगेल फॅमिलीचे तांतूं पुरे गान तुम्ही जनाक एनकरेज करूं तुमगेले नात्रांक चेडवांक बामणू अक्का तंगी अशी फॅमिलीन तू मस्त मेंबर आसाची तुम्ही आणि थोडे स्लॉट्स बाकी वरल्यान ती तुम्ही सक्कड जनान मुखार येवका म्हणून अनंत विनंती करता तुमगेल सक्कड जनाला की. प्रभुजी आणि कसं सांगोस प्रभुजी नरसिंह आरती सांगून एंड करचो प्रभुजी. जय माताजी. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देव. प्रलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं. नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्.
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नकाम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रह्लाद महाराज की जय. तुम्ही सक्कड जनाला आदेश असला रे आजची सेशन आम्ही एंड करताचे. हरे कृष्ण.